तुम्ही जेन्ना आमी म्हणजे आमच्या फेल्युअराक भितर ते जॉबाक वचत ना म्हणून हांव सांगता तुमकां एखाद्या वेळी तुम्ही बॉक्सिंग रिंग पळयलें आसा पळय न्ही हांव आय जस्ट गिव यू ऑन अ बॉक्सिंग रिंग दोन बॉक्सर येतात दे फायट आणि ते फायट करता आसतना कितें जाता एकटो कोणाचेर ठोसो लागता आनी एकटो तो पडटा द फर्स्ट फॉल इज नॉट अ फायनल डिफीट तो रेफरी अंपायर येता आनी त्या बोर्डाचेर दोडायतात 3 फावटी मारतात 3 फावटी मारले नंतर तो फूट म्हणटा पळय न्ही तुका चान्स दिता तेन्ना तुम्ही उठना जर जाय इफ यू एक्सेप्टेड द डिफीट देन एक्सेप्टेड यू आर डिफीटेड बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट द पर्सन हू फॉल्स he gets up again, prepared himself and attacks, then he wins. So always remember the first fall is not a final defeat. You stand for second chance, third chance. So पहिले फावटी खंयतरी अपयशी जालो म्हणून निराश जावपाची गरज ना आणि हांव तुका भुरग्याक सांगता स्पेशली हांव तुमचो टायम घेतलो इतले वेळ तुम्ही बसलेले आसात ज्या जाग्यार तुमकां दिसता जर जायत हांव एक्झामी फेल जालो एक्झाम म्हणजे लायफ न्ही वेन यू गो फॉर अ स्टडी तुम्ही ग्रॅज्युएशना फेल जाली 10वेक फेल जाली 10वेक फेल जाले म्हणून लायफ खावा आणि मागीर रोखडेच विचार घरा कडेन कोण कितें म्हणटले कोणे म्हणटले आनी कितें म्हणटले म्हणून रोखडेच पॉयझना याद जाता अरे लायफ इज ब्युटिफूल दिस अ स्मॉल यू हॅव कम इनटू अ स्मॉल वर्ल्ड हियर डोंट थिंक ऑफ सुइसाइड इट इज अ कावर्ड एक्ट खंयचे सुइसाइडल थॉट्स ज्या मनशाक येता पळय तो यशस्वी केन्ना जावपाकच शकना हांव एसएससी फेल जावन म्हाका दुसरी कितलीशीच क्षेत्रां आसात आपले काम करपा खातीर बरोबर आहा न्ही म्हणून तुम्ही यशस्वी फेल जावपाची गरज ना प्रयत्न करपाक जाय एज्युकेशन इज मस्ट बट खंयच्याय एक्झामीक हांव एक एक्झामी म्हणटा एसएससी जावं 12th जावं बाकीच्यो खंयच्याय इंटरव्यूक जावन तुम्ही फेल जाले हाचो अर्थ तुम्ही डिस्कार्डेड न्ही. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.